दिवचल तालुक्यात आता सगळे अर्ज ऑनलाईन मेळटले। राबितो दाखलो, जातीचो दाखलो, 1/14चो उतारो हे सारकेली फॉर्मां ऑनलाईन भरपाक मेळटली। 6 सप्टेंबराक उपमुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसोजा दिवचले ह्या ऑनलाईन व्यवस्थेचे उक्तावण करतलो। टेक्नॉलॉजीच्या ह्या काळांत लोकांक राबितो दाखले वा 1/14च्या उतार्याचे फॉर्म घेवपाक मामलेदार कचेरेन परत खेपो मारच्यो पडटात। आता लोकांचो हो प्रश्न सुट्टलो। In Bicholim Taluka, on 6th September 2013, that is on Friday, we will be commissioning program that is village level service delivery of certificate to the entire Taluka. This is perhaps the only Taluka in India that we are starting this service of giving certificates such as residence certificate, income certificate, caste certificate, divergence certificate, and also record of rights at 1 and 14 at the village level. For last almost 2.5 years we were working on this, that how the administration, how the government could give the service to the general public, so it is be a people friendly service. उदय परब प्रुडंटा खातीर। मोती दोंगरावेल्या बेकायदेशीर घरांच्या प्रकरणांची सुनावणी उच्च न्यायालयान 3 सप्तकां भितर फुडें धुकल्ल्या। ह्या प्रकरणात बाजू मांडपाक सरकारान वेळ मागला। फुडल्या सुनावणे मेरेन परिस्थिती आसा तशीच दवरची म्हूण न्यायालयान सांगला। मडगांवां मोती दोंगरावेल्या बेकायदेशीर घरांनी रावपी 210 फामिलींक घराक खाली करूंक दिल्ल्या नोटिशीची मुजत सोंपल्या उपरांत कांय जाण परत हायकोर्टात गेल्ले। मडगांव मोती दोंगरावेल्या बेकायदेशीर घरांनी रावपी 210 फामिलींक घरा खाली करूंक दिल्ले नोटिशीची मुजत 16 ऑगस्टाक सोंपिल्ली। कोमुनिदाद प्रशासकान लोकांक नोटिशी काडिल्ल्यो। लोकांनी घरा खाली केली ना जाल्यार कोमुनिदाद करतली अशी नोटिशीन म्हणिल्ले। हातूंतले कांय जाण तांचे पुनर्वसणुकेचो प्रश्न घेवन हायकोर्टात गेल्ले। 2 सप्टेंबर मेरेन हायकोर्टान स्थगिती दिल्ली। सोमारा तांची ही याचिका हायकोर्टात सुनावणेक आयली। मात हे फावट सरकारान वेळ मागलो। कोर्टान प्रकरणाची सुनावणी 3 सप्तकां फुडें धुकल्ल्या। तो मेरेन मोती दोंगरावेली परिस्थिती आसा तशी उरतली। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। शिक्षकांच्या पगारांतल्यान पयशे कापपाचे सरकारान बंद करचे म्हूण माध्यमीक शिक्षकांच्या संघटनेन मागला। माध्यमीक शिक्षकांक 6व्या वेतन आयोगाची ब श्रेणी लागू करतना जादा पगार पाविल्ल्यान पयशे वसूल करपा खातीर पगार कापपाचो आदेश शिक्षण खात्यान दिला। ताचो निषेध करपाक शिक्षकांनी धरणे धरला। सगळ्या शाळांक एकूच वेळ आसची म्हणूनय तांची मागणी। गोयातल्या माध्यमिक शिक्षकांनी सोमारच्यान आंदोलन सुरू केले। सरकारान शिक्षकांच्यो मागण्यो मान्य केल्यो ना जाल्यार आंदोलन खर करपाची शिटकावणी अखिल गोय माध्यमिक शिक्षक संघटनेन दिल्या। ही स्केल दिता आसतना तांच्यांनी सगळे नॉर्म्स फुलफिल केल्या। तांच्यांनी फायनान्स डिपार्टमेंटाचे पयलीं कन्करन्स घेतला, फायनान्स डिपार्टमेंटाचे अप्रुवल घेतला, ऑडिट सेला कडल्यान अप्रुवल घेतला, डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान ते अप्रूव केला, डायरेक्टरेट ऑफ एज्युकेशनान सर्क्युलर इश्यू केला आणि तांच्यांनी जे सर्क्युलर इश्यू केला त्या सर्क्युलराच्या प्रमाणूच प्रत्येक स्कुलान हे फिक्सेशन केला आणि त्याच्या प्रमाण प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलाक पेमेंट केल्लो आसा। सो नाव नो बडी कॅन से ना। आता डिपार्टमेंटाचे लोक येवन सांगपाक शकना की तुमचे पे डिसिजन चुकीच्या आधाराचेर केल्लें। ते चुकीच्या आधाराचेर करूंक ना। बेजिकली दॅट इज अ स्केल गिवन। टिचराचेर जो इनजस्टीस जाल्लो आसा, जावं तो एक्सटेंडेड टायमाक लागून, पार्ट बी स्केलीक लागून, वा MACPS एश्युअर्ड जी स्केल आसा ती आमचे टिचरांचे जस्ट डिमांड आसा ते डिमांड अजून गव्हर्मेंटान फुलफील करूंक ना आणि हे सरकाराचे नदरेक हाडून दिवपाक आज आमी हांगा बसल्या। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश घाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकर। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।